देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. मातेवाचो 20:15-21-28. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कोडसोरून गेलो. आनी कानानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर, म्हजे धुवेक देंवचार जोबोर पिडापीट दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन शिस्ताचे कडे अशें परातून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल गोरण्याच्या सांडलोल्या शेळ्या चोरींक धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपुटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली. गोरच्या भुरग्याचे कान सुण्याचे पेट्याक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेलें दोडणीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परतीपाळून जेजून तिका म्हणलें, आगे, वोट तुजो भावार, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घोडेर बरी जाली. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो वोर उपकार. नियाळ पवित्र स्नाना समयार आमकां भावार्थाचें दार उक्तें जालां. जिविताचे यात्रेंत भावार्थान आमचो कुरीस, कोश्ट, पिडा, दूख आमी व्हरोंक शकता. आमचो भावार्थ फुलोवंक आनी वाडोवंक देवाच्या उतराची आमकां गरज. जेजू बायलेचो भावार्थ वाखाणटा. भावार्थाक लागून आमी आमच्या जिवितांत विस्मिता अनुभवूंक पावता. आधुनीक मनीस विस्मिता ओचोऱ्या सोदता, पूण विस्मिता ओचोऱ्या जेजूच कोत्ता हेंच आमी विसरता. जिविताच्यो घडण्यो आनी घोडितां भावार्थाचे नदरेन पळोवंक आमी जेजूकूच गोवाय दिवंक वावरुया. आमेन.